नाईट ड्राईव्ह करत असताना थंयसर एक रूख पडलो गी वा गाटयेर शिरकाल्लें गी वा ऍक्सिडेंट्स गे तसले कसले अनुभव जाल्यात गी तुमच्या जिणयेन? शिराडी घाटीर समोर पटे एक्सिडेंट जावन एक पटे लॉरी उजो पेटोवन घाटी ब्लॉक जावन फांत्यार एक अड्डे 3 वर रावले बस दुसरे दीस सांजेर 5 वर मुशेर रावले आसा ते क्लियर जाता मुशेर हय. त्या टायमार फस्ट खाल्या म्हणटात मार पडशे एखाद्या कंडक्टराक ड्रायव्हराक कितकें तो म्हणे तले एक अटॅक जाल्ले रिसेंटली फाटल्या दिसांनी एक वोल्वर म्हाका तशें जाला ते कालें करचें कशें आमी लोकांक व्हरून मुंबय पावयचें काले म्हणी करचें. तुमच्या जिवितांत विसर नासतना म्हणजे तुम्ही ड्रायव्हिंग करता असताना तुमकां विसरूंक जायना तसले कले म्हणे पूण आतां हांव येताना कालें केलें आमी राती एक 3 वर्सां वॉशरूमाक म्हूण रावयलें मनशां थंय परमनंट थंय रावचें बस जॅक स्लिप जावन सकयल पडलें म्हणजे हातार पडून हात काट ताणें कालें सोदून एक रुखोसो पिसण लंब हाताक बांदलो म्हाका हांगा. सुमार कडे वचून तुम्ही इलेक्ट्रिशियनाचें कामूय तुम्ही काम केलां वायरिंग अशें पुरो तुम्ही केला सो अल्या कामांत काही म्हणी तुमकां उडासां दिवचे जाले काही म्हणी खाले म्हणी घडलांगी केम्माणे कडेन व्हडल्या बेस्ता गेलो तांचे कडेन सांगून गेलो लागीं आसल्या मनशा कडेन स्विच घालनाकात कोणाक सांगू म्हूण मागीर कळ्ळें बॉम्बाचे आवाज आयकून त्या स्विच ऑफ केली तांणी. म्हाका देवान हरये कडेन राखला म्हणटा 2019 म्हाका बायपास सर्जरी जालां तातूंत देवान राखला म्हाका. काल रिटायरमेंट प्लॅन आतां ना सद्याक आतां इतले वर्सां भायर काम करनासलो एक आतां आनी पावशिल्ले दीस एक 2-3 महिने फॅमिली सांगता घरा बसया म्हूण